नमस्कार आणि येवकार हांव महिमा तुमचें परत एकदा स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलायट ह्या कार्यावळींत. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या वांगडा आसा रिकी डिसूजा, जेंकां तुमी टिटोज नायट क्लबाचे ओनर म्हणून वळखतात. येवकार रिकी तुका. नमस्कार. आनी म्हजो पयलो क्वेश्चन म्हणटालो तुका, कशें दिसता तुका ओनर जावन टिटोज नायट क्लब म्हणजे एक वर्ल्ड फेमस क्लब तो, आनी तेजो ओनर जावप म्हणल्यार खूब म्हणजे अशी प्राउड फील करूं शकता तूं, और कशें दिसता तुका? प्राउड फिलींग आसात, मात कितें एका तेंपार हांव माडा पोंच्यान बसून सँडविची खपयतालो, तेन्ना पयशेच नासले आमचे कडेन. सो ते प्रायड इज बिकॉज आमी इतलें केलां. मात खूब लोकांक खबर आसना की आमी कितले त्रास काडला, कितले दीस न्हिदोंक ना राती, कितले लोकांनी आमकां सोतायला, कितल्या लोकांनी आमकां आदारूय केला. सो इट्स अ प्राउड फिलींग, बट इट्स ऑल्सो वेल डिजर्वड फिलींग, बिकॉज आतां आमचे वर्सांय वाडल्या. सो आदल्या भाशेन आमकां काम करूंक जायना. वी हॅव टू टेक इट लिटल बीट स्लो. सो वी आर ब्रिंगींग इन न्यू ब्लड एज वेल. आनी आतां टिटोज नायट क्लब म्हणल्यार क्लब स्टार्ट करप इज नॉट अ इजी जॉब. म्हणल्यार तुवें स्टार्टींग कितें स्ट्रगल म्हणजे एक आमकां एक ब्रीफ सांगता, तुजी स्टोरी जर्नी सांगता, लायक टिटोज नायट क्लब कसो वयर सरलो और कसो जालो. तो सुरवेक पळय, आमचो पाय हांव 15 वर्साचो आसतना मेलो. सो तेन्ना आमी कॉलेजीन आसले, भाव म्हाजो आनी हांव, आनी आमचे कडेन पयशे नासले तेन्ना फुडें सरपाक कसल्याच बिजनस. सो आमी कॉलेज सोडलें आनी बिजनसांनी येयले. त्या तेंपार फकत 6 टेबल आसले टिटोज, आनी नायट क्लब म्हणून हें कांय नासलें. रेस्टॉरंट आसलें, शेक थंय आसलें, घरान आसलें, आनी तें घर आमी भाड्याक घेतलेलें. एकल्या गोंयकारा कडल्यान आमी भाड्याक घेतलेलें तें. आनी हांव वयतालो बाजाराक, कितें म्हणटा पळय तें बॅग बी घेवन, नुस्तें हाडपाक, तरकारी हाडपाक. मागीर आमचो इरमाव येतालो एक एकदां, आनी बशीन वयताले आमी. आनी येता आसतना ते बशीन हाडून सगल्यो वस्तू आमी हॉटेलान दवरप, आनी मागीर भाव वयतालो मेन्यू बरोवपाक, हातीन बरयतालो तो, आनी हांव किचनान वयतालो रांदपाक. सो 16 वर्सां तशेंच काडलें हांवें, रांदून लोकांक सर्व करून, वेटर जावन, कूक जावन. कित्याक त्या तेंपार आमचेन पयशे नासले कोणाक दवरपाक. पूण तुमी कशें चिंतलें की बाबा नायट म्हणजे तो स्टार्ट करपाचें, लायक कशें कितें स्टार्ट करप म्हणजे चिंतप सुद्दां म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट. तुमी दोगांनी स्टार्ट केलें म्हणल्यार सारकें. तेका लागून चड चिंतपाचें न्हू केन्ना. आमचे क्लब पळय जालें तें मिस्टेकीन जालें. तर आमचे फ्रेंड कोण आसले न्हू, आनी आमचेन कॅसेट रेकॉर्डर आसले. आतां तुमी भुरगे सगले, तुमकां खबर आसचें ना कॅसेट रेकॉर्डर कितें पळय तें. घालतात ते आमी, ती आसता ती धाकटी कॅसेट, धाकटे कॅसेटी आसले ते, आनी टेप के आसले ते, आनी आमी ते हितून घालून वाजयताले म्युजीक. आनी लोक नाचपाकूय येताले कित्याक तांकां म्युजीक आवडटालें तें. सो आमचे आनी कोण फ्रेंड आसले, कॅनेडी म्हणून, आनी कोण, तो लायटी ऑन ऑफ करतालो आनी ते डिस्को भाशेन नाचोंक लागले सगळे फॉरेनर त्या टायमार सगळे. म्हाका एक सांग, तुजी लायफ बिफोर द क्लब कशी आसली? म्हणजे तुमी दोग जाण भाव कशे आसलेले, तुजी फॅमिली कशी आसली बिफोर द नायट क्लब? म्हणल्यार कितें स्ट्रगल्स तुमी फेस केले, कशें तुमी वयर सरले? तुका एक एग्जांपल दिता. जेन्ना न्हू पावसाच्या दिसांनी न्हू आमी न्हिदताले आमच्या बेडरुमांत आनी पोंवताले, आनी आमचो धाकटो भाव आनी हांव आख्खे भिजोन सुद्दां न्हिदले आमी कितले राती. सो खूब त्रास काडला आमी तें. आनी लोकांक आतां कितें दिसता, ते वयर सरले कांयच करिनासतना, आनी तें हें कांय ना. खूब जाणांक सांगता, थोडे लोक आमचो न्हू पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन चल्ले. तो त्रास काडूंक सोदिना ते. मातशें आमी आतां तो त्रास काडटा न्हू, फुडें गोंयांक कितें जातलें न्हू, गोवा वील बी द रिचेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड. सो पीपल आर नॉट सीइंग दीस. पीपल नीड टू सी वेर द फ्युचर इज कमींग. एट दॅट टायम आमकां तें फ्युचर दिसलेलें, गोंया ट्युरिजम जातलें, अहें जातलें, तें जातलें. आतां गोंयांक कितें जातलें न्हू. सी, Macau today is the casino capital of the world. It's bigger than Las Vegas, it's bigger than any Monaco, anywhere. India being the most populous country,
And Goa being culturally suitable, where casinos are acceptable, nightlife is acceptable, Goa will become the premier destination for tourism in the world. This our people don't believe because they are getting the wrong impression, negative impression. चोड जाणांचे मात हांव कितें म्हणटा इतले तो नेगेटीव आसलें न्हू आमचे जाल्यार इतले भायलो लोक हांगासर गोंयाक कित्याक येता ते पिशे काय न्हू ते सी इंडियन्स आर द बेस्ट बिजनेसमॅन इन द वर्ल्ड यू गो टू इंग्लंड यू गो टू अमेरिका द इंडियन्स आर ऑल ओवर टुडे वाय आर दे कमिंग टू गोवा बिकॉज देर इज ऑपॉर्च्युनिटी. म्हाका सांग आमी अशें आयकलां की तूं आनी तुजो भाव पयलीं क्लबा पयलीं की तुमी दोगांय टी आनी स्नॅक्स विकताले सो ती स्टोरी कशी कितें म्हणजे तुका कितें असो इन्सिडंट खबर आसा तुमचो ल्हान आसतनाचो विकताना की कशें कितें तुमी केलें तें. खूब त्रास काडला आमी एक एग्जाम्पल दिता आतां लोक सगळे उलयता फॉरेनर बेस्ट आनी एका तेंपार न्हू आमी सँडवीच आनी कॉफी स्टोवार घालतालो हांव आनी म्हाका अजुनूय उगड आसा ते केरोसीन स्टोव कशे पंप मारप वाल भाजताले केरोसीन स्टोवाक मागीर ते पीन घालून पळय केरोसीन सोडपाक आतांच्या भुरग्याक कोणाकूच खबर आसचेना आनी त्या तेंपार खूब त्रास काडून आमी चाव करून कॉफी करून 2-3 सकाळचे दोऱ्या इकताले आनी फॉरेनर वयल्यान वाणपण करताले आमचेशें. सो इमॅजिन सगळे म्हणटा फॉरेनराक वी नीड फॉरेन टुरिस्ट वी नीड टुडे द मनी इज इन इंडिया. Understand, we should understand that the money is in India. Cater to the Indian tourist. त्या तेंपार आमी इंग्लिशूच वाजयताले पयले सगळे इंग्लिशूच येताले आमचे हितून मागीर सगळे गोंयकार येवंक लागले तेन्ना सुद्दां आमी इंग्लिशूच म्युजीक वाजयताले मागीर आतां बॉलिवूड येवंक लागले इन 2015. सो वी ब्रॉट बॉलिवूड टू गोवा आनी खूब लोक हांसोंक लागले आमकां सी आमकां बॉलिवूड एक्चुअली गोंयकार जावन आमकां लायक ना ते मात कितें बिजनसाक लागून तुका कितें करचें पडटा पळय तें करचेंच पडटा यू हॅव टू डू दॅट. सो आय एम सेईंग टू द गोवन्स सी द फ्युचर cater to who is coming here and you will be successful. रिकी म्हाका एक सांग हे टिटोज जे वर्ल्ड भर फेमस आसा हे नांव खंयच्यान येयलें. सो एक्चुअली तें आमचें पायचें नांव सो टिटो हेनरी de Souza तेजें नांव आसलेलें आनी ही वॉज बॉर्न इन आफ्रिका and of Goan origin. He then joined the army. He then met my mom in Africa. She was also born there. आनी मागीर ते गोंया येयले कित्याक तांकां सगल्यांक त्या तेंपार इदी आमिनान धांवडावन घातले सो दे केम बॅक टू गोवा एंड गोवा वॉज व्हेरी पोर एट दॅट टायम. आतां आमचो लोक न्हू आतां खूब कंप्लेंट करता एक एकदां एंड सिन्स आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स आय डोंट केअर आय हॅव टू टेल देम यू आर रॉंग. द गोवा आय सॉ डीड नॉट हॅव हॉस्पिटल्स डीड नॉट हॅव रोड्स. जेन्ना आमचो पाय मेला दॅट वॉज द मोस्ट difficult period of my time. I slept on the floor on the hospital because there were no beds and my father was dying and we didn't have the money to save him. So people complaining have not seen real life. They complain for no reason. They have to get up, stand up, make your own business. Nobody gave us a free hand. We had to work for it. टिटोजाचे फुडें फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा लायक कसो फुडें वयता टिटोज. So good question. I would like all the Goans to partner us like how Ambani gathered all the Gujarati community and asked them come invest in us and do business with us. And today you know where Reliance has reached. Tito's has the same potential from the Goan angle. So I want to have franchises of Tito's cafes all across India. We'll have clubs in all the metros. We are already in Manchester, we are already in Dubai, we do business in Thailand as well. We are already in software, we are already in construction. So there is so much opportunity which I'm asking the Goans, come partner us, join us, use our brand, exploit our brand, put your own products with our brand. So there is so much opportunity, come join us, I'm saying. And the last case, we are going to be listed on the Bombay Stock Exchange at some point of time. त्या तेंपार न्हू सगल्यांक फायदो जे आमचे बरोबर आसा आनी आसतले पळय ते तांकां सगल्यांक फायदो आसतलो. आतां आमी गोंयान पळोवपाक गेल्यार खुबशे क्लब्स आसा आनी खूब इल्लिगल गजाली त्या क्लब्सांनी चलता
हाव टिटोज आर लायक तेंच्या कडल्यान पयस आसा ऑर टिटोजा अशें आमी कितें एक्सपेक्ट करूं शकता की टिटोजान अशें जायना इल्लिगल गजाली बिकॉज बाकीच्या गोंयांत तुवें पयलें आसतलें खंय ना खंय इल्लिगल चालूच आसा सो टिटोज खंय आसा हितून This is the result of corruption. आता तुम्ही पळयलां आसतलें your founder of Goenka Bond, he was one of the first person to help me. There were newspapers who were trying to extort money out of us because we were not giving them advertising. And Suraj came to our rescue. I will never forget this. So we have never bowed down to corruption. एका तेंपार एकलो कलेक्टर सुद्दां येयलोलो आनी सेक्शन 144 आमचेर घालूंक सोदतालो. Section 144 applies to public street. So we interviewed the collector on video. We refused to bow down. And at that time, our CM was Mr. Manohar Parrikar, and he got him suspended. So luckily, even now, we have Dr. Pramod Sawant as he's a brilliant leader. He reminds me of Parrikar. He actually reminds me of what Parrikar was doing then, he is doing now. So if we have good leadership, then we don't fall prey to corruption. If we don't fall prey to corruption, then आमकां असले नाकाल्ले wrong करपाची गरजच ना. नाव यू कॅन सी लायक इन्फ्लुएन्सर्स सगळ्यांक आमकां इन्फ्लुएन्स करता लायक तेंचेर मार्केटींग जाता जेन्ना भायले इन्फ्लुएन्सर्स गोंयान येता पळय दे मार्केट गोवा इन अ रॉंग वे सो डू यू थिंक लायक ते टुरिजमाक अफेक्ट जाता Yes. And I am quite happy that our tourism department has taken them to court. Because they are only interested in promoting their channel. For the small gain that they make of few thousand viewers, ते गोंयकाराच्या आमच्या सगळ्यांचें नांव पिड्यार करता. So they hope we can do many counter arguments. One counter argument, they are saying Thailand is cheaper. I lived in Thailand. I still have businesses there. Thailand is 3 times more expensive than Goa. So then the other thing is Thailand is safer. You come and has there been, even if there is a small attack in Goa on someone, it makes international headlines. In Thailand, there's no freedom of speech. It doesn't make international headlines. So cleanliness. I've just landed in Goa and I came from Bombay. Goa itle nitod asa, compared to the rest of India, it is paradise. Because I think आमी हांगासर गोंयानूच रावता सो आमकां तें दिसना भायल्यान कितें चलता पळय तें आनी आमचे मेंटेलिटी कितें विल से गोवा इज बॅड गोवा इज दीस गोवा इज दॅट बट इन रियलिटी गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनस्ट मोस्ट हॅपनिंग डेस्टिनेशन्स इन द वर्ल्ड आय थिंक आतां आमी जी यूथ आसा पळय इफ दे वॉन्ट टू डू स्टार्टअप्स लायक तूं कशें तांकां मोटिवेट करपाक सोदता कशें तांकां फुडें काडूंक सोदता की स्टार्ट देयर ओन बिजनेसीस भायर वचच्या पेक्षा गोंयान तूं कसो तुजो बिझनस स्टार्ट करूं शकता तूं कसो वयर सरूं शकता lot of opportunities. That's why I'm saying we have a brand. आता आमचे ब्रँड तुम्ही यूज करात आणि तुमचे वस्तू मार्केटान हाडात. आता तुमचे वस्तू नॉट ओनली फिजिकली हाडात ऑनलायन सुद्दां हाडात. You can sell on Amazon, you can sell on Flipkart. That is one thing. Second, we have a voucher code system where we make the people of Goa and others partners in our selling machine. So I'll give you an example. आम्ही एका मनशाक जरी तुका आमी voucher code दिला. So it will be say Goenkar Bond 1. And you'll advertise our site to the public. And at the checkout, when the public is buying the ticket, they have to put Goenkar Bond code 1 and they will get a discount. But that is identifying us that this Goenkar Bond customer has come from Goenkar Bond and you'll get the commission on that. So there are many various ways. If you come onto our website, titosgoa.com, and it says partner us, there's a lot of earning potential. Second, you don't only have to partner us. I'll give you an example where I see big potential. आता आमचे गोंयचे कॅफेज आहा टाटो आहा काफे रियाल आहले मागीर सगळे इगोजेच्या फुडल्यान कॅफेज आहले ते कोणी हाडून न्हू बरे फॉर्मेटान घालीत न्हू ते आख्ख्या इंडियाक व्हरोंक सोदता ते यू कॅन टेक इट ऑल अक्रॉस इंडिया दिस कॅफे कॉन्सेप्ट फ्रॉम गोवा डिफरंट
रिकी तुवें पळयल्यार आसतलें की आतां गोंयान गोंयकार कमी आनी भायले चड जाल्या. म्हणल्यार स्पेशली दिल्लीकार येवन तेंचे ओन नायट क्लब म्हणल्यार सेटअप केला तेंच्यांनी हांगासर आनी तेंचे नायट क्लब्स बरे चलता. हाव टिटोज आनी दिल्ली म्हणजे दिल्लीचे जे नायट क्लब आहा ते कशे कम्पीट करता एकामेका वांगडा? So, very good question because Delhi people are bringing a lot of money. तेंचे कडेन कम्पीट करपाक खूब कठीण. ते इतले पयशे उडयता आनी इतले बरे उडयता ते बिझनस आपलें. सो आमी कशें कम्पीट करता न्हू, वी ऑफर दॅट गोवन हॉस्पिटॅलिटी. ते दिवंक शकना केन्ना. तेंचें कितें फकत पयशाचें. तर फाल्यां ट्युरिस्ट न्हू रस्त्यार पडला म्हणसर आमचे भुरगे वचोन ताका उखलतले. आतां खूब इन्फ्लुएन्सर, you came up with influencers, bad habits. The influencers say Goans are very rude, but these people are not meeting Goans. They are meeting somebody from Delhi, Karnataka, whoever. आमचे गोंयकार तुका केन्नाच मनशाक सोडून वयचे ना रस्त्यार. So we compete by being Goan. We don't need to be like the rest of India. We have to give that Goan vibe because people came because of that Goan vibe. सगळे म्हणटा बरे बीच आहा हें आहा. बीच आख्या संवसाराक बरे आहा सगळे. लास्ट इयर तुजी माँ एक्सपायर जाली. Yeah. सो ते तुका कशें अफेक्ट जालें? लायक आपलं जेन्ना मना काळजाचो मनीस जेन्ना आपल्या वांगडा आसना, इतल्या वर्सां आपल्या वांगडा आसलेलो आनी तो आतां ना, ते तुका कशें अफेक्ट जालें? It was the hardest time of my life. कित्याक आमच्या मामीन इतले त्रास काडलेले आनी she suffered so much all her life to bring us up. It was the hardest time. We are still recovering. She was the backbone of the business. तेणें सगळे ताका लागून सगळें हें जाल्लें. It will take time, I guess. And I have to say to all the Goans, take care of your mother and your father. You only have one. थँक्यू सो मच रिकी, तूं इतल्या पयसल्यान एब्रॉडच्यान हांगा येयलो आमकां मेळपाक हांगासर तुजो टायम काडून. For Suraj, I will do anything. I will literally die for him. He's a gem of a human being. And I wish you all the best at Goenka Urban. You all are doing a fantastic job. I hope you all can expand worldwide. Yeah, Suraj is the best journalist I have ever met. His command over the English language is impeccable. There's no one like him when it comes to bravery. He's not someone who will bend down to corruption or to power. I truly am honored to know Suraj. Yes. थँक्यू सो मच. आयज आमकां खूब अशे बरे मनीस आमच्या वांगडा येयले जेंका कडल्यान तुमी मोटिवेशन म्हणा, इन्स्पिरेशन म्हणा, बिकॉज आमी गोवन्स आहा जी आमी भायर वयता हांगासर कांयच करपा चिंतना. सो तेंच्या कडल्यान भायल्यान ते हांगा येवन तेंच्या कडल्यान मोटिवेशन बीन तेंच्यांनी स्टार्ट केलें. तशेंच आमी करचें आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा रिकी, तूं हांगासर येयलो. थँक्यू सो मच. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.